या स्किमीच्या अंडर DRDA या आम्ही पयलेच ही स्कीम हिंगासर लॉन्च करता. हाऊ कॅन गोवा बी सेल्फ सफिशियंट एज फार एज एग्रीकल्चर इज कन्सर्न. आणि म्हाका दिसता तुम्ही पयला आसतले इतली वर्सां जाली, स्पेशली लास्ट 15 years वेजिटेबल जी आहा ही आमी नेबरिंग स्टेटांसून हाडटा. एक टायम आसलो जेन्ना गोंयांत उत्पन्न वेजिटेबलाचे भरपूर जाताले आणि आमी हार्डली 5% भायले स्टेटींसून हाडटाले. बट थिंग्स हॅव चेंज टुडे. आमचे जे यूथ आहा तांकां सगळ्यांक दिसता की आमकां बरो जॉब मेळचो, म्हणजे सिटींग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्युटर और सिटींग इन अ ऑफिस. म्हाका दिसता खंय तरी हे थिंकिंग ऑफ आवर यूथ हॅव टू चेंज. एंड वेन अ यूथ हॅज हिज ओन एग्रीकल्चरल पॅडी फील्ड, जेन्ना तेंचे ओन पॅडी फील्ड आहा और तेंचे ओन बाट आहा जे एन्सेस्ट्रलांनी आमकां दिल्ले आहा, जे आमचे जाणट्यांनी आमकां हे दिल्ले आहा बाट, और शेत दवरलेले आहा, वो इवन कोमनिदादीचे शेत जिंगा तुमी टेनंट आहा, हे वर्साचे 12 म्हयने कशे आमी हाऊ वी आर गोइंग टू पुट दिस टू यूज हेचेर विचार करपाची गरज आहा. आणि ह्या विचार करतना आमी चिंतले की सक्सेसफुली पंचायतीक हिंगा सरपंच आहा आमचो सुदेश आहा, आमचो जिल्हा मेंबर आहा, हे सगळे पंचायत मेंबर जे आमचे कीन इंटरेस्ट दितात इन एग्रीकल्चर. आणि फर्स्ट टाइम आम्ही पळयला की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कलंगुटात रिवाइव जाल्या. आदीसून खूप जाण करताले हिंगासून कितलेशेच जे तुम्ही आदीसून एग्रीकल्चर करी दिल्ले आहा ते आहा, पण नये लोक जॉईन जाल्ले आहा, म्हणजे गेली 5-6 वर्सां 7-8 वर्सां करूंक ना एग्रीकल्चर आणि आता स्टार्ट केला. उरली आहा ती शेतां म्हाका दिसता रिवाइव करपाची गरज आहा. ते खातीर पंचायती कडेन कितें हेल्प करूंक जाता, गव्हर्मेंटा कडेन कितें हेल्प करूंक जाता तितलो आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न करतले. आणि आता आमी जी गोंयानूच धाकटुली रोंपे रेडी केले, आमी टोमॅटो सीड्स घालून रोंपे रेडी केले आमच्या गोंयांत. आणि हे सीड्स जेन्ना आमी पेडणे तालुक्यांत लायले ते आयज बरे व्हडले जाल्या, ते आतां दितले आमी.